गोयच्या राजकारणातलो मुखेल फुडारी विजय सरदेसाय भाजपात प्रवेश करता अशो आरत्यो परत्यो वावडे पातळिल्ल्यो। हाका जादरून पत्रकारांनी आमदार मायकलाक प्रश्न केलो। विजय सरदेसाय भाजपात प्रवेश करपाचो आसा की ना असो प्रश्न केल्लो। ताचेर जाप दितना मायकल लोबो उलयलो। गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हळ्यार विजय सरदेसाय। विधानसभा वेंचणूक जावन विजय खंयच्या पार्टीत प्रवेश करतलो ताचेर आपूण भाष्य करपाक सोदिना। उपरांत मायकलाच्या ह्या विधानाचेर गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी मोहनदास लोलयेकारान प्रतिक्रिया दिल्या। मायकल राजकारणातलो एक जोकर, ताका नाका जाल्ली वादग्रस्त विधानां करपाची संवय जाल्या। विजय भाजपात प्रवेश केन्नाच करचो ना। काँग्रेसी वांगडा आशिल्ले युती बरोबर रावन तो वेंचणूक लढयतलो अशें लोलयेकारान स्पश्ट केलें। Election is expected in time only. It will not happen before that. विजय सरदेसाय म्हणटा डिसेंबरान बीन जातले म्हणून सो विजय संपर्कान आसतलो खंय आणि तुम्ही आमची वाटेन येतलो म्हणलं ताणें ना तो संपर्कान आसतलो म्हणून तेणे म्हटला मायकल बाब तुम्ही आमच्या बरोबर आसतलो म्हणून नेक्स्ट इलेक्शनाक विजयाचेर काय उलयना न्ही हांव। विजय इज अ लिडर बाय हिमसेल्फ। पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणजे विजय सरदेसाय। विजय कितें उलयता तेजेर नेम ना म्हणटा नो तो लिडर बाय हिमसेल्फ। तो खंय वयतलो कितें करतलो इलेक्शन जावन ते आमकां हांव तेजेर कमेंट करिना आयज। लेट द टायम कम वी विल कमेंट। विजय बीजेपीक वतना हें सगळ्यांकच खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सान एक स्टँड घेतिल्लो। इवन आतां जे जायते जाण म्हणटा पळय जेन्ना पयलेंच 17 विजयान बीजेपीक सपोर्ट केलो। विजयान सपोर्ट केलो पूण विजय बीजेपीक गेलो ना। तेन्ना आमच्यान पार्टी भितर जॉइन करपा जाताली पूण ती केलो ना। सो आमी क्लियर कट सद्या तरी धोरण अशें आहा की जेन्ना सान गेल्ली आतां 5 वर्सां मायज जाली आमी बीजेपीच्या विरुद्ध सातत्यान फक्त जर कोण लढाई दिता तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी दिता। विजय सरदेसाय सातत्यान बीजेपीच्या विरुद्ध आणि सगळ्या पार्टीक एककडेन करपाक विजय सरदेसाय लीड घेता। विर्यातो सुद्दां पयरच्या इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन फुल्ल सपोर्ट केलो। म्हणजे आमी खंयचीच अपेक्षा दवरनासतना युती धर्म म्हूण आमी काँग्रेस सद्या तरी काँग्रेसी बरोबर आहा आनी इन फ्युचर सुद्दां बीजेपी बरोबर वचपाचो आमच्या अध्यक्षाचो विजयाचो खंयचोच इरादो ना। आतां काही लोकांक जे राजकारणाचे जोकर जालात, मायकल म्हणटा तो कोळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा म्हाजे कोतान राजकारणांतलो एक बऱ्यापैकी जोकर आनी त्या जोकराक आपल्याला एंटरटेनमेंट करपाक ताका दिसता की आपण लोकांक एंटरटेनमेंट मेळटा कितें तरी उलोवपाक पडटा तो उलयता। ताजी कित्याक मायकलाकच अस्थिरता आहा। मायकलाक खबर आहा की आपल्याक मायकलाची सद्याची मोगी आहा। मायकल लोकांक पिसू करून अशें करपाक पळयता की आपूण आपल्या बायल आनी आपल्या भुरग्याक तिकीट घेवपाक। ताका खबर आहा बीजेपी हांकां अशी तिकीट दिवची ना। इवन तिगांकी दिवपाक पडटा दोग जाणां सुद्दां दिवचे ना एकट्याक खंय मेळटलें हें मायकलाक पूर्णपणी खबर आहा। हो एक प्रश्न म्हणून मायकलाक आतां बीजेपी कडच्यान सुटको करून घेवपाक जाय। सो कोणाले विजया नांव घेतली आज नांव घेतली आनी अशें करून तो आपल्याले डायवर्ट करपाक पळयता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।